53वे आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचो आयज 6व्या दिसा 45 फिल्मांचे स्क्रीनिंग जातलें. हातूंत पिनाचियो ही फामाद एनिमेशन फिल्म आसा, तशेंच रॉब ऑफ जेम्स ही स्पॅनिश फिल्मूय पळोवपाक मेळटली. तेच बरोबर बेस्ट डेब्यूट थारिल्ली चेरी ही इंग्लीश आनी सैराटाचो निर्मातो आनी दिग्दर्शक नागराज मंजुळे यांची भूमिका आशिल्लो फ्रेम हो मराठी चित्रपटूय पळोवपाक मेळटलो. पळयात इफ्फी विशींच्यो खाशेल्यो खबरो. त्रेपन्नाव्या इफ्फीतल्या फिल्म बाजारात दर दिसाक सुमार 6 फिल्मां प्रदर्शीत जातात. जे दिग्दर्शक आपली फिल्मां लोकांमेरेन पावोवपाक सोदतात ते हातूंत वांटेकार जातात. ह्या बाजारात इत्सूक दिग्दर्शक आनी निर्माते भेट दितातच, तशेंच कितल्याशा राज्यांचे प्रतिनिधी लेगीत निर्मात्यांनी फिल्मांचे शूटिंग करपाक आपल्या राज्यांनी येवचें म्हूण सिनेमॅटीक टुरिझमाचें प्रमोशन करपाक ह्या फिल्म बाजारात येतात. हे विशीं गुजरात सिनेमॅटीक टुरिझमाच्या प्रतिनिधी कडेन उलोवप केलां आमचे रिपोर्टर वर्षा आश्वेकारान. नमस्कार. इफ्फीचो आयज 5वो दीस आनी इफ्फी सारकी धूमधडाक्यान चालू आसा. लोकांचो इफ्फीक प्रतिसाद सारको भरपूर प्रमाणात मेळत आसा आनी तसोच फिल्म बाजार ह्या बाजारान लोक येतात. गुजरात टुरिझम पॉलिसी हांचे कडल्यान आमी जाणून घेवया. नमस्कार सर. अभी फिल्म बाजार लगा हुआ है. फिल्म बाजार के बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? स्टेट का जो सिनेमैटिक टूरिज़्म पॉलिसी है जो 2027 तक अभी मतलब रहेगा फोर्स में, मैं उसके बारे में बताना चाहूँगा कि स्टेट हमारे यहाँ फिल्म शूट हो. एक्चुअली गुजरात के पास अनटैप पोटेंशियल है, काफ़ी सारे हिडन जैम्स है जो मतलब अभी स्क्रीन पर आने बाकी हैं. सो दैट्स वाई गुजरात इज़ प्रमोटिंग सिनेमैटिक टूरिज़्म सो दैट कि व्यूअर्स और ऑडियंस तक वो सारे पहुंच पाए और फिल्म शूटिंग हमारे यहाँ हो. उसके लिए स्टेट हैज़ ऑल्सो कम अप विथ द इंसेंटिव्स स्कीम. आता आमी पळोवया दिल्ली फिल्म पॉलिसी ह्या स्टॉलान आमी आयिल्ली आसा आनी आमचे वांगडा आसा मिस्टर बक्षी. हाय सर. फिल्म बाज़ार के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? फिल्म बाज़ार एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर कि हम फिल्म फ्रेटर्निटी के लोगों को अपने द्वारा अनाउंस की गई पॉलिसी, हमारा एक यूनिक सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जिसका नाम हमने ई फिल्म क्लियरेंस लिखा है, इसके बारे में हम लोगों को बता सकते हैं ताकि उनके लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रहे और फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस की फैसिलिटेशन जो दिल्ली गवर्नमेंट दिल्ली टूरिज़्म ने अरेंज करी है वो उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठा सकें. दिल्ली फिल्म पॉलिसी जो है उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? वी हैव क्रिएटेड अ वेरी प्रोग्रेसिव a unique one of its kind Delhi Film Policy 2022. It has been notified and launched on 13th of May 2022 this year only, and before making this policy we had studied almost all national policies, many international policies.